Hello, I'm Father James Kubicki, the U.S. Director of the Apostleship of Prayer. Today is the feast of a great heroine of the early church, St. Agnes. She was a young girl of Rome who would not renounce her faith nor her virginity and died on this day in the year 304. Her courage is something that we can all hope to have today at a time when more and more people make fun of religion and people of faith and even impose laws that require us to go against Christian morality. Here's something that St. Ambrose, a great bishop and doctor of the church, wrote within 100 years of her death, when the church in Italy was already hailing her as a great saint. It is the birthday of a martyr. It is the birthday of St. Agnes. Let people admire. Let children take courage. Let the married be astounded. Let the unmarried take an example. But what can I say worthy of her? She is said to have suffered martyrdom when 12 years old. The more hateful was the cruelty, which spared not so tender an age, the greater in truth was the power of faith which found evidence even in that age. Was there room for a wound in that small body? And she, who had no room for the blow of the steel, had that wherewith to conquer the steel. But maidens of that age are unable to bear even the angry looks of parents, and are wont to cry at the pricks of a needle as though they were wounds. She was fearless under the cruel hands of the executioners. She was unmoved by the heavy weight of the creaking chains, offering her whole body to the sword of the raging soldier, as yet ignorant of death, but ready for it. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी 7वें 9वें भेटयता बोपाट सायबिणीच्या मानाक. सगळीं आमची इंतेसांवां सायबीण मांयचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. दुसरें इंतेसांव आयज आरविंद फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता रुबी रॉड्रिगीस. तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात रेमिडियस पेरेरा आनी एस्पेरांसा कुलासो. देवान तांचेर सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन मागुया ह्या दिसांनी सुप्रीम कोर्टाची CEC सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी गोंयांत आसा. भोव करून समजून घेवपाक जे 3 प्रोजेक्ट्स आमच्या गोंयचेर घातलेले आसात, सरकार पास करूंक सोदता, ताचो इफेक्ट आमच्या वेस्टर्न घाट्साचेर कसो जातलो हें पळोवंक ते ह्या दिसांनी ह्या वेस्टर्न घाट्सान आसतले 3 दीस. आनी तांचे बरोबर आमची थोडी तरणाटीं, थोडे एक्टिविस्ट आसतले तांकां दाखोवपाक. जाल्यार तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया जो बरो निर्णय आसा तो आमच्या गोंयचे पासत तांणी घेवंक तांकां फावो त्यो वस्तू दाखय आनी तांकां उजवाड आनी मन देवाक मानता तसलें दी म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोव्या आसूं. मोगाच्या बाबयनू केद भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया हे दिसा पासत आनी वेळा पासत. तेच भाशेन आयज आमी बागेवन एग्नेस हाची परब समरमता. तें
खेत भाशेन निर्मळपणान आपलें जिवीत ताणें सारलें आनी बापाक मानता तसलें जिवीत तें जियेलें. तर आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी ताची देख घेवन आमी दर दिसपटी जेजूचो सांगात घेवन आमची वाट आमी चलोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जायते पावटी आमी चुकल्या तर ह्या पातकाची दूख धरुया आनी सगळीं बारबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदा देवाक आनी तुमकां बाब भयंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोर प्रात. हे पासत भाग्योन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवतान मोगता आनी तुमकां बाब भयंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोद प्रार्थून मागता. सोरपदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. काल जांतां दुखतो तोल्यांक बोगसण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकूट कोर. तूं पातक्यां कापोवंक आयलें क्रिस्ता काकूट कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकूट कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, संवसाराक व्हड आनी बळिश्ट म्हूण दिसतात तांकां लोजयेक घालूंक असोक्त म्हूण लेखतात तसल्यांक तूं विंचून काडटाय. भाग्योंत आग्नेस तुजी रोख साक्षीन भावता खातीर मरून आयच्या दिसा सुर्गींच्या राज्यांत पावली. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता. संवसारी अक्रम दोगस्काय देगून तुका आमच्या देवाक सगल्या काळजान लोबदूंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू देशी तो खरो देव पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजोर चलयताय सासणाच्या सासणाक. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां आनी सदां काल आपणा उदेशी कोण देवा सोरशी वचूंक सोदता तांकां जेजू तारण दिवंक शकता. कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र निरपराधी निश्कलून पातकी मनशां तान कुशीन काडलेलो स्वर्गा परस वयर उबारलो. तो हेरा याज्ञिकां पोरी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरचेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना. कारण हें ताणें आपणाचो योद्न करूंक एकेच पावटी केलें. सोमोतीन नेमलोले याज्ञीक सगळे ओस्कोत मनीस, पूण सोमोती उपरांत आयले ते सोपुताचें उतर सासणाक सोपून जालोल्या पुताक नेमता. आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो स्वर्गार भोववर्त्या सर्वेस्पराच्या शिवसणार उजव्याक बसला. तोच पवित्र स्नानाचो मनशांनी न्हय पूण देवान बांदलेलो कोऱ्या तोंबूचो मुनयारी. एका महायाज्ञिकांक दानां आनी योद्न सोपूंक नेमता. देखून ह्या महायाज्ञिका लागीं कितेंय तरी सोपूंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारान आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो. कारण सोमोती पोरमोणें दानां भेटूंक दुसरे याज्ञीक आसले. हाची चाकरी सर्गीच्या वस्तूची फकत एक चित्र आनी सावळी. कित्याक मोयजेस तोंबू ताणूक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयलोल्या
तो नमुन्या पोरमोणें सगळें कोर. जितलो जेजू ओदीक शिश्ट कोराराचो मोदेस तितले ओदीक शिश्ट मोनयारपण ताका मेळ्ळें, कित्याक हो कोरार ओदीक वर्त्या बासावणेचेर स्थापलोलो आसा. देवाचें उतर हे. बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. योद आनी बेटोवन्यो तुका नाका जाल्ली, पूण तुज्या उतराक मोचे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. तुजे कुशीक हांवें पाळो दिवचो म्हूण म्हाका फरमायलोलें आसा. देवा मोच्या सगळ्या मोच्या काळजान तुजी सोमुतीचो हांव मोग करतां. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेत हांव परगट केलां. मोचें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. तुजी वाट पळोवंक आसा तांकां सगळ्यांक तुजे सवे मेळूंक आनोद आनी संतोश. तुज्या तारणाक रावता तीं सगळीं अशें सदांच म्हणूंक पावूंक कितलो व्हडतो आमचो देव. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. उद्गार. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक मरणाचो भस्म केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजयलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गॅलिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवा तावन जेरुसलेमसून जॉर्दानाचे पेले तोडी तावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची ओड उरपोवंच तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन ताणें आपणाक शिड्डुना जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटकारां आसलोलीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सोरपटून उयेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिटकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोगाच्या भाव भयणो, एका गांवांत जरी बरेंपण येतलें जाल्यार थंयसर कांय बऱ्यो वस्तू आमकां दिसतात, जावं बरीं मनशां. त्या बऱ्या मनशांची येवजण त्या गांवा पासत त्या वाठारा पासत. आनी तेच भाशेन कांय फुडारी बरें मन थंयसर आसतात, बरे मनाचे फुडारी. जर तर आमी आयच्या समाजान आमच्या गोंयांत जर तर नदर मारली जाल्यार जेन्ना मेलावली गांवांत
जें कितें घडलां तें आमी पळयलां. तर हो आख्खो लोक, गांवचो लोक, तांचें मन, तांचो उजवाड त्या गांवा पासत फांकलो, कित्याक तांचें मन एक आसलें. तांचो वाठार सांबाळूंक, तांचें भाटां सांबाळूंक, आनी त्या पासत जायत्या लोकांनी तांकां तेंको दिलो. तांचो एकवोट अदीक मजबूत जाल्लो आसा. तेच भाशेन आमी आयच्या वर्तमानांत पळयता की जेन्ना जेजू बरें तें करीत वेतालो, जायतो लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो, जावं पेकोणी घेवंक, जावं केद भाशेन तांच्या गांवांत बरी सुदारगत करूंक, आनी हेर बरें मन तांचें आसलें. तेच भाशेन जेजूचें मन पोरजे पासत आसलें, ताच्या लोकां पासत आसलें. कित्याक जायतो लोक वायट सोयगाक आसलो, पिडा रोग तांकां आसलो, जावं तांकां बरी भलायकी नासली, तांकां तो बरो कोत्तालो आनी त्या पासत लोक ताच्या फाटल्यान भोंवतालो, ताचें बरें सांगणें आयकतालो. आनी आयज आमी त्या जेजू क्रिस्ताचें उतर आयकता, ताचें बरें मन येवजिता आमच्या जिवितांत. तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणो, आयज जेन्ना आमी बागेवन एग्नेस हाची परब समोरमता, जेन्ना तें सुमार 12-13 वर्सांचें आसलें, तेन्ना तें निर्मळपणान आपलें जिवीत सारतालें आनी रोमाचो केद भाशेन अधिकारी, ताचो पूत केद भाशेन कुडीचो सोय घेवंक सोदतालो, कुडीचो फायदो घेवंक सोदतालो. आनी त्या पासत बागेवन एग्नेस अशें म्हणटा, जरी तर तुवें म्हजें रगत वारयलें जाल्यार म्हाका परवा ना, पूण म्हजो कुडीचो दुयेंस करूंक तुवें जावचो ना. मोगाच्या भाव भयणो, कितलीं मोगाळ उतरां आपल्या जिविता वरवीं तें उलयता, केद भाशेन देवाचेर भाव तें दवरून जियेता, आपूण जेजू क्रिस्ताचें साक्षी म्हूण तें सांगता, आनी त्या पासत कोणाच्यान कांयच करूंक जायना. जर तर तें आयज रोग साक्षी जालां, ताका जिवेशी जरी मारलां, पूण तें निर्मळपणाचें जिवीत ताणें सारलां. एग्नेस ग्रीक वर्डान म्हणटात चेस्ट म्हणजे निर्मळपण, आनी तेंच ताणें आपल्या जिवितांत सांबाळलां. आयज जर तर आमी आमच्या जिवितांत सरभोंवतणी बरेंपण शिपणावंक सोदता जाल्यार आमचें बरें मन, आमची बरी येवजण जेजू क्रिस्ता भाशेन, बागेवन एग्नेसा भाशेन आमी जावंक जाय. तर तेन्नाच आमचोय भावार्थ आमी बापाचेर अदीक थिरगोट आसा म्हूण आमी दाखोवंक पावतल्या. नाजाल्यार आमी ओळखी मनशां जातल्या. ह्या हाणें कितें सांगलें हांवें आयकलें, ताणें कितें सांगलें हांवें आयकलें, आनी हे भाशेन म्हजें जिवीत जातलें. जर तर म्हजे बरे वॅल्यूज, बरे गूण म्हज्या जिवितांत, जें कितें बापान म्हाका शिकयलां, जें कितें म्हज्या जिवितांत ह्या धर्मा वरवीं हांव शिकोवन आयलां, म्हजे सरभोंवतणी कितें बरें करूंक जाता तें हांवें करूंक जाता. जर तर हें हांवें बरें मन म्हज्या जिवितांत तर नियाळ्ळां जाल्यार ह्या संवसारांत बरें तें शिपणावंक हांव पावतलों. जशें परी जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितांत आपलें कूड, आपलें जिवीत आख्खे पोरजे पासत ताणें वारयलें, आनी तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत हेंच बरें मन घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणो, आमी ह्या मिसा भेटेन तीच बापाची कृपा आनी घोटाय मागुया.
Gesù, assa Gesù, tu vencerò purgatorio. Assa Gesù, assa Gesù, tu vencerò purgatorio. Assa Gesù, assa Gesù, tu vencerò purgatorio. म्हज्या बाबून म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरपविदा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या आत्म्यांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. भाग्योंत एग्नेस हाचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या ओळवण्यांचेर जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दाखयता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सोर काड्यान सोर उतांचेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजूच्या पावलांनी चलून भाग्योंत आग्नेस आनी आपले रोगोत वारोयले आनी तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोठाय करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोळटाय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरोंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बाबाचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawa taco good porgotuya. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non viene tolo. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non viene tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडवान सोडूंची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराकी प्रितमेचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोळीत तुमकां मोल पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाचे माय सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दोंडुतां बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी चड काल तुमकां मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या बाबयनो जशे परेन जेजून आपल्या जिवितांत बरें मन बरें येवजण घेवन संवसारांत बरेंपण शिपडायलें तेच भाशेन आमचे दोन दिसपटी जिवितांत आमी जेजूची बरी शिकवण घेवन आमचे सोर भोंवतणी बरेंपण शिपडावंक आमी वावरुया. तो ह्याच मिसा बेठीन आमकां तीच करपा बोळ मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमचे कल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुरकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजो चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जाका म्हजो पाटला करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्योन एग्नेस रॉक्साक्षांक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टां मनांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवंत कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. आमची आदारीन तूं सगळ्यांक आमकां लोक सांबाळूं. बेसागाल घेरो कोराब्यात संकोश्टांतली सदांच